चवथीक आतां लागीं लागीं चारूच दीस उरल्यात. कोरोना महामारी उपरांत परिस्थिती जाग्यार पडिल्ल्यान ह्या वर्सा लोक उमेदीन आसात. देखून गणपतीच्या आगमना खातीर लोकांनी चवथीची तयारी बरीच नेटान सुरू केल्या. म्हारगाय आसाच, तरी लेगीत चवथ म्हटली काय वेगळीच उमेद लोकां मदीं दिसून येता. बाजारूय सजला. चवथीक लागून कपडे, लायटी, हार आनी हेर गरजेच्या वस्तूंनी बाजार फुलला. चलात, बाजार कसो सजला आनी कसो फुलला आनी खंयच्यो खंयच्यो वस्तू बाजारान आयल्यात ते आमी पळोवया. गोंयांत वेगवेगळ्या तालुक्यांनी पयले फावट चवथीचो बाजार भरला. आयज आमी आसात तालिगांव चवथीच्या बाजारात. ह्या बाजारात आमकां वेगवेगळ्यो चवथीच्यो वस्तू पळोवपाक मेळटात. खाद्य पदार्थ, सजावटीचें सामान, तशेंच एक वेगळी वस्तू म्हणल्यार गणपतीच्या मुर्ती फाटल्यान लायले उपरांत जी तकले वयली लायट पडटा तेन्ना ती वेगळीच सजावट कशी दिसता ती तेमी स्वताच्या हातीन तयार करून हाडलेली आसा. तशेंच लोणचें, चोकऱ्यो, नाचणे हे वेगवेगळे पदार्थ ह्या चवथीच्या बाजारात आमकां पळोवपाक मेळटात. तशेंच दर एक वस्त आमकां जाय जी चवथी खातीर लागता ती आमकां ह्या बाजारांतल्यान विकती घेवपाक मेळटा. आमी हांगा जितकी बसल्या न्हूच प्रत्येकान एक एक आयटम हाडलेलो आसा. प्रत्येकाक एक एकल्याक एक टेबल दिल्ले आसा आनी आपले आयटम मांडपाक तेणीन आमची हांगा बरी वेवस्था केल्ली आसा. तेन्ना न्हू म्हजे चलयेन हें हातीन केल्लें हें सगलें हातीन केल्लें गणपतीच्या फाटल्यान लावपाचें आरश्यांचें. खावपाचें सामान आसा, नेवऱ्यो केल्या, लाडू, चोकऱ्यो आनी रायस आसा म्हजे कडेन. डायबेटीक रायस आसा, रेड रायस आसा आनी आमी बॅग्सूय आसा म्हजे कडेन. जूट बॅग्स आसा, मागीर ज्वेलरी आसा. तर तुमी ह्या बाजाराचो लाव घेवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकरा सयत उषा जरावकर.